एलिजो किती म्हणून देव बरें करू तुका. तुका देव कित्याक बरें करूं. तूं सांगलेलेच फावटी केन्नाय ना म्हणना आनी आमी इतली वर्सां चड टायमार मेळना आसलेले पूण हे गेल्या 1 म्हयन्यान हे घाडामोडीन दिस इज द सेकंड टायम वी आर मिटींग तेन्ना इट्स ऑलवेज नायस टू मीट यू. येस. आतां हिंगा आमी बसून हे उलोवपाचें कारण ह्या दिसांनी मुद्दो चलता तो राहुल गांधीन ताका टॅगलायन दिल्या म्हणटा ती वोट चोरी. आतां ह्या वोट चोरीचेर ऑलरेडी हांव लॉ पार्ट with respect to the law about this election role and the election commissioner जावं election commission of India जावं हेजेर हांव the legal point of view हांवें already घेतला from one of the well known person from the judiciary म्हणटा तो क्लियोफास बाब कुचिन आल्बे. आता तुझ्याशी हांव कित्याक येयला पत्तो सेकंड टायम बिकॉज the whole of Goa and outside Goa, a lot of people know that you are coming from a background which is the IAS officer's background. You are a retired IAS officer. त्या भायर feather in the cap म्हणल्यार you have worked in the administration with respect to the election. Also. Yeah, Also. also. Of course, you are a you are a bank of knowledge when it comes to this type of thing. I really respect you. I used to always have that opinion that very few people have that acumen, you know. Everything is very chess game होता ते भाशेन तू you explain things. So today I would want you to throw some light on this vote chori thing in a capsule first. Full data capsule core. Then we can talk about, cross questioning. Yeah, thank you. तुवें म्हाका चड वयर चडयलो. Anyway, vote chori, I am not going to invent anything beyond what Mr. Rahul Gandhi, the leader of the Congress, leader of the opposition in the Lok Sabha, has said. ताणें कितें म्हटलां, ताणें एक एग्जाम्पल लोकांच्या मुखार हाडलो वोट चोरी कशी जाता आनी वोट चोरी कोण करता. आयचे जे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आसा दे आर स्क्वेअरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस वोट चोरी. आतां वोट चोरी म्हणल्यार कितें ताणें दाखयलां. एक ताणें बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतली आनी ताणें तितूंतलो एक असेंब्ली सेगमेंट घेतलो. तितून ह्या आख्खे लोकसभा भितर 7 कितें तरी असेंब्ली सीट्स आसा. सेगमेंट म्हणल्यार सीट्स. आनी तितून 6 सिटांचेर लास्ट लोकसभा इलेक्शनाक काँग्रेसाक बरीच लीड मेळ्ळी 6 सिटांचेर. आनी एकूच जो हो माधवपुरा पळय असेंब्ली हें आसा सेगमेंट आसा तितून बीजेपीक सारकी चड लीड मेळ्ळी. सो हितून काँग्रेसीक लीड मेळ्ळी आनी ओन्ली माधवपुरान बीजेपीक हेजी व्हडली लीड मेळ्ळी. सो इट वॉज लुकींग व्हेरी सस्पिशियस आनी बीजेपी जिखले ते सीट. जिखले उपरांत ताणें इलेक्शन कमिशना कडेन मागलें आमकां वोटर रोल दी म्हणून, डिजिटायज्ड कॉपीज, इलेक्ट्रॉनीक कॉपीज दी म्हणून. दिवंक ना. सस्पिशन वाडलें. तरी कौतूक करपा सारकें म्हणल्यार ताणें मागीर इलेक्टोरल रोल मॅन्युअल अशें घेवन सगळे हे माधवपुराचे जे पळय असेंब्लीचे आसा तो येदो व्हडलो वॉल्यूम जालो तेंचो. 6 म्हयने त्या बावड्यांनी एक 40 मेंबरांची टीम घातली आनी एक एक पान चाळून 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 सोदलें आनी तांकां मेळवलें कशी वोट चोरी जाता ती. आनी फकाणाचें काम न्हू. 6 म्हयने गेले. डिजिटायज कॉपी दिल्ली जाल्यार तें कांय न्हू, कांय वरां भितर हें काम जावपाचें. पूण दिवंक ना, मुद्दम दिवंक ना, तें मागीर सिद्ध जालें. वोट चोरी कशी जाता ताणें सांगलां. वोट चोरी जायते भशेन जाता. मेन म्हणल्यार ताणें कितें म्हटलां पळय, आतां एंटनी डिसिल्वा तुजें नांव अमके पार्टान आसा, अमके असेंब्लीन तुजें नांव आसा आनीक तूंच एंटनी डिसिल्वा तोच फोटो 5-6 फावटी तूं वेगवेगळ्या पानाचेर दिसता. सो मल्टिप्लिकेशन ऑफ द सेम वोटर म्हणजे इतलें तुका हें आसा. तितूंतल्यान एक वोट चोरी जाली. मागीर पयलें जाल्यार तुज्या एंटनी डिसिल्वा, एल्विस गोम्स आनी कोण अशें जायते जाणांचें बापायचें नांव सेम, सगल्यांचें सेम बापूय तें. आनी कितें नांव ABCDE FGHIJK. सो दीस इज अगेन सस्पिशियस. हें अशें आसूंकूच शकना. XYZ आनी कितें A1 A2 A3 अशीं नांवां. मागीर पयलें जाल्यार फोटो
तुजो फोटोच ना ते हितून फोटो कॉलमान आनी फोटो जो आसा तो पासून असो डॉट तो तुका वळखूंकूच शकना अशें मागीर ताणें पळयलें की हितून कितें म्हणटा ते फेक वोटर्स जे वोटर्स एका घरान 80 वोटर्स आतां आमी रुमान आसा धर तूं हांगा 80 लोक 80 लोक कशे जगोंक शकता कितें सो इतले लोक आतां कांय हितून म्हणटा ते 100रांनी अशे रेजिस्टर जाल्ले आसात तितूनच ना एका कडेन आता काल हांवें आयकलां एल्वीस बाब सॉरी टू इंटरजेक्ट या यू या काल हांवें आयकलां एका हाऊस नंबराचेर 439 वोटर्स रेजिस्टर झालेले एक्झॅक्टली सो हे टोटल तेणें वेगवेगळे जर पळयलें जाल्यार ताणें मागीर टोटल केलो आनी माधवपुरा एसेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीन इन दॅट बेंगलोर सेंट्रल कॉन्स्टिट्युएन्सीन 1,02,50 कसल्यो ताका एंट्रीज मेवल्यो आनी बीजेपीक लीड कितली मेवलेली 30,000 सो इतलें पळय मॅनिपुलेशन जालें तें ताणें लोकां मुखार हाडलें आनी तेन्नाच्यान आतां लोक इंडियेचो पेटला हांव गो गोंयान कितलो उजो पेटला तो पूण बाकीचो लोक तेजेर पेटला येतलो हांव गोंयान उजो पेटला हय. पेटोंक ना आनी कित्याक पेटना तोय हांव येतलो तर पळोवया पूण आतां हें जें आसा तें क्लियर जाल्लें आसा की वो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया विच इज सपोज टू बी एन ऑटोनॉमस न्यूट्रल बॉडी जसो फुटबॉलान रेफरी न्यूट्रल आसूंक जाय तसो आसूं जावना अशें आमकां उदाहरण मेवलां आनी म्हणून हो दुबाव वाडला इवन आतां लास्ट लोकसभा जे पळय 2024 इलेक्शन जालां आनी बीजेपीक आतां तिसरी बॉडी सत्तान उरल्या तितून पासून एक्सपर्ट सांगतात एनालायज करून 79 constituencies come under doubtful category. 79. Which would have tilted the That would have balance of broken power, yes, in this nation. So, उसले एका म्हणटा वोट करू. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हेचेरूय एक मातशें चर्चा झाली समटायम्स दी सर्टन पीपल लायक बीजेपीचेच ऑफिस बेरर्स ते म्हणटात इट्स अ इलेक्शन कमिशन ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हे TN शेषन बाबान तेन्नाच स्पश्ट केलेलें that this election commission is not election commission of government of India. It is the election commission of India. Number one. Number two. आता एक पॉइंट हेजेरूय मातशें तुवें सांगल्यार बरें म्हाका दिसता एलिजो जायते हांवें जे इलेक्ट्रोल रोल जे सॉफ्टवेरांतल्यान पळयल्या तितून मरे थोड्यांची नांवां डॉट म्हूण आहा एड्रेस डॉट म्हूण आहा चड करून एड्रेस डॉट कोणाची नांवां डॅश 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 आसा हेजेर फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू यू लेट्स नॉट टॉक द लिगॅलिटीज म्हणटा तशें आय वॉन्ट एज ए पॉयंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्शन कमिशनर ऑफिस बेरर आसूंक शकना हाऊस नंबर 0 पासून आसूंक शकना हे हितून दाखयलां की हाऊस नंबर 0 सेवरल इन्स्टन्सीस तुजो हाऊस नंबर 0 आतां हितून इलेक्शन कमिशनाचो रोल न्हू केन्ना चड एक्सपोज जालो जेन्ना तो चीफ इलेक्शन कमिशनर मिडियाच्या मुखार येवन उलयलो तेन्ना तो सारकोच निकड ओके द एम्परर विदाउट क्लोथ म्हणून पळय तेणें पळय सांगलें की कोणाक घर ना लँडलेस होमलेस हे आसा तांकां 0 आनी कितें दितले कितें आसा जे होमलेस आसा आतां सपोज आमच्या घराच्या भायर हांगा एक कोण तरी रावता फुटपाथीचेर रावता धर आनी कितलेच वर्सां तो थिंगाच रावता ताका देशान रायट दिल्लो आसा वोटींग करपाक ताजो वोट इक्वली इम्पॉर्टंट जसो म्हजो आसा तुजो आसा ताचोय वोट इक्वली इम्पॉर्टंट पूण कितें आहा ताका प्रोसिजर असो आहा की थिंगा एक इन्क्वायरी जाता शेजारी कोण अशें शॉपां कितें आसा तेंचे कडेन एक चवकशी केल्ली वता आनी तें नोट करून मागीर एग्जॅक्ट ताचो पळय तो लोकेशन आहा त्या लोकेशनाचेर ते मागीर तेजे एड्रेस थिंगा येवंक जाय मे नॉट हॅव हाऊस नंबर लँडमार्क आनी तो मनीस ऑर्डिनरीली थिंगा दिसपाक जाय मेळपाक जाय तो कडेन मोदें खंय तरी वयता कित्याक भिक्षा मागूंक वयता कितें वयता बट मोर ऑर लेस तो थिंगाच आसता कितें अशें येवपाक जाय सो हे डॉट हे 0 हाऊस नंबर डॅश 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 दीस इज टोटली इनवॅलिड आनी त्या हेजेर एंट्रीचेर जे वोट वयता ते इलिगल वोट चोरयेचे वोट हे यू गेट माय पॉयंट ते आतां EVMान पळय वोट प्रेस जाता अगेन्स्ट दीज एंट्रीज दॅट इज अ फेक वोट विच इज गोईंग इन फेवर ऑफ ऑब्वियसली आमकां खबर आहा कोणाच्या फेवरान वयता ते
आणि ताका लागून हो रिझल्ट मागीर टिल्ट जाता. But you are making a very serious statement that it is an invalid vote. Yes. As an election commission and administration officer, like you, where you work, do you stand by that? No, what I mean to say is when that vote is cast, Cast, that yes. it is a So valid if, vote. if such votes has been shown to be a casted, then they become invalid votes. Exactly, I'll come to that. What you see. Legality, There should not be any confusion. जेन्ना पळय वोटींग इलेक्ट्रोल रोल ड्राफ्ट भायर सरता मोस्टली इन ऑक्टोबर आतां भायर सरतलो तेन्ना हें करेक्शन जावपाक जाय आनी सपोज ड्यू टू ओवरसायट ऑर कितें म्हणया आमी लेजी आनी आमी पळोवपाक रावंक ना आनी चॅकूय करूंक बदर जावंक ना आनी सपोज इट रिमेन्स एज एन एंट्री and if somebody comes against that entry and votes, that is a valid vote which has gone in the machine. Okay. Somebody suppose आता हे booth असा ह्या बुथान जर तूं ऑफिसर आसा who are more or less favorable to a particular person or a party त्या एंट्रीचेर फायनल रोलाच्या एंट्रीचेर which otherwise should have been invalid. Okay. So it should have been invalid before he voted. Yes. आनी ती सर्वायव जाली ती एंट्री उरली तितून आनी तो मनीस येयलो आनी दुसरे पार्टीचे कोणें ऑब्जेक्शन घेवंक ना काय कितें तरी चॅक करूंक ना आनी ताणें वोट कास्ट केलो जाल्यार दॅट इज अ वॅलीड वोट. So it will be ticked on the electoral Yes, roll. and it will get counted. That person with a name called dot or a name called ABC, Yes. that vote becomes valid. Yes. So that means invalidity was there before he voted. Yes. So now that means after this type of voting has taken place, it becomes valid. So the election victory remains valid. Election remains, victory remains valid. That is the reason आमी आतां उलयता म्हणून पत्तो सांगता हेजेर केअर मातसो पयलीं घेवंक जाय. Exactly. मातशे पयलीं जर केअर घेत आतां कितें जालां पळय आमी आतां गोंयांत धरया आमी सुसेगाद लोक ओके आमकां वोट करपाचें आहा मरे आतां तूं एक्टिविजमान आसा हांव सोशियल पॉलिटिकल एक्टिविजमान आसा आमी मातशे अलर्ट आसता कितें चलता तें एज फार एज दीस फील्ड इज कन्सर्न ऑर इन दीस डोमेन पर्टिक्युलरली ते कॉमन मनीस आहा जाका ही रिमेंबर्स ओन्ली दॅट ही हॅज टू वोट तो डे टू डे हें पळोवपाक वचपाचो ना आनी हाज्या पयलीं अशें जावंक ना जायनासलें आमी वयताले आमी एक्सपेक्ट करताले की आमचें नांव आसतलें मागीर आमकां एक कार्ड येतालें कोण तरी दितालो आमचें नांव आसा म्हणून कार्ड येयलां. आतां कितें जाता आतां आमी बरे उमेदीन वयता वोटींग करपाक आनी त्या टायमार आमचें नांव आसना सो कोणें तरी आमचें नांव डिलीट केल्लें आसा आनी एडिशनल वोट्स एड केल्ले आसा कोणाचे तरी ही एक सारकी कॉन्स्पिरसी हांव सांगता तुका. Beautiful engineered concept. इंजिनियर्ड कॉन्स्पिरसी सो दॅट कॅल्क्युलेशन मारून आतां सपोज ह्या आमच्या वॉर्डान जर तूं 700 वोटर आसा 700 वोटर्स कोणें तरी स्टडी करून पयलेच ते टीक केल्ले आसा हो एंटनी डिसिल्वा हो एल्विस गोम्स आमकां केन्नाच वोट घालचो ना फर्स्ट अवेलेबल ऑपॉर्च्युनिटी तेजें नांव काडून पळोवया आनी आमी जर अवेर ना जाल्यार आमी गेले तेन्ना वोट अरे आमचें नांवच गेलें मरे कांय फायदो ना ते अमके कोडशार उदक. सो देरफोर इट इज नेसेसरी की ह्यो गेमी आतां पळय ह्यो सगल्यो नाका जाल्ल्यो नाडबुज्यो चलतात ताका लागून आमीच अलर्ट जावपाक जाय आनी आमी आमचो सेफगार्ड वोट सेफगार्ड करून दवरूंक जाय. So let me capsule this part to सांगता तो लोकां पासत आणि मोर ओव्हर फॉर ऑल द पॉलिटिकल लिडर्स जे आधी कॉन्टेस्ट केल्या कॉन्टेस्ट करपाचे आहा ते आणि जे प्रेझेंट आहा दिस इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी हेमी घेवंक जाय कित्याक BLA म्हणून आहा ब्लॉक लेवल एजंट हे एवरी पार्टीन दे कॅन पुट दोज पीपल. सो हे जबाबदारी जे पॉलिटिकल पार्टीज अँड लिडर्स आहा ही जबाबदारी कोण ना जावन असले आमकां भोगचे पडटा. You cannot expect all activists, NGOs and civilians or intellectuals always to do this thing that party based लेवलाचेर गोंयान एक 7-8 पार्टी आहा म्हणून प्रोमिनंट हे एक एक पार्टीच्या मनशांनी जर तर BLA लावून हे जरी तर वोटर्स रोल सॅनिटायज केलो जाल्यार ह्यो सगळ्यो गडबड आनी घोटाला जावचेच ना. एकूच क्लॅरिफाय करता BLO आणि BLA बूथ लेवल ऑफिसर म्हणटा तो सरकाराची मशिनरी बूथ लेवल एजंट म्हणटा तो एक प्रोविजन केल्ले आहा जे पॉलिटिकल पार्टीज कॅन अपॉइंट आणि दे कॅन फॅसिलिटेट रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स अँड डिलिशन ऑफ वोटर्स.
ते अपलोड करपाचें काम जें आसा फॉर्म 6 न्यू वोटर घालपाक तें काम तेंच्यांनी करूंक जाता. डिलीट करपाचें फॉर्म 7 तेंच्यांनी भरूंक जाता. सो दीस इज नाव एडिशनल सेफगार्ड की बाबा कितें रॉंग जालें जाल्यार तुमी चॅक करा हां पयलें. होय. Okay. So that doesn't mean wrong should be done. No. What I'm saying, the possibility of wrong now in this present era is more. मोर. कित्याक हें वातावरण अशें निर्माण केल्लें आहा की तूं जर पळयना मातसो हे सायडीन पळोवपाक लागलो टाक करून हे सायडीन चोरी जाली. जालें. ताका लागून इट कॉल्स फॉर एडिशनल कॉशन. ते सांगलें जाल्यार तुवें पळय आतां हेच्या पयलीं एक लॉजीक सांगलें न्ही एलिस बाब की 4-5 जाण एक्झाम्पल आउट ऑफ 10 prospective voters who will vote for that particular party त्यांची नावां कट केली ऑपोजिट पार्टीन आणि मागीर न्यू एडिशन जाता हू आर prospective voters of the opposite party. अशें जालें म्हणटच तें डबल ब्लो. ओ डबल ब्लो. डबल ब्लो. डबल जेओपार्डी. डिलीट कर नाका तांकां पयलें भायर मार भायर मार. आनी एड कर आनी जाय तांकां हाड. एक्झॅक्टली. ओके बरोबर. डबल ब्लो. हें बरें आहा. सो बोथ द सायड मारून घे सारकी. मारून घे. ओके. आता दुसरी आनीक एक प्रश्न आहा हितून. परत सांगता तुका एज अ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द इलेक्शन कमिशनर्स युनिट हे डेटा जो रिडेबल डेटा पळय आहा हो इलेक्शन कमिशन रिफ्यूज टू गिव. तू सांगता तशें 6 म्हयने लागले कॉन्स्टिट्युएन्सी चॅक करपाक फिजिकली. हय. ओके मॅन्युअली. जर तर रिडेबल डेटा प्रोविजन दिलेलें जायत तू म्हणटा इट कुड बी डन इन 1 hour. येस. सो इफ देर इज नथिंग रॉंग सो तू फ्रॉम दॅट इलेक्शन टीम म्हणलेले जाता एक्स येस. तू कितें करतलो आसलो. सी आज आमी ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ताका चड हें दिल्लें आसा, म्हत्व दिल्लें आसा. वन ब्युटिफूल थिंग दॅट UPA गव्हर्मेंट डीड इन 2005 इज रायट टू Right to इन्फॉर्मेशन एक्ट हाडलो. ओके. आज कोणी कितेंय सांगू 2012 BJP सरकार गोंयान येवपाक ह्या रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टाचो वापर केल्लो. मॅक्झिमम तेन्नाच्या लिडरांनी तेंच्या BJP लिडरांनी मॅक्झिमम यूज करून डेटा गॅदर करून एटॅक मोडाचेर गेल्ले ते ड्यू टू रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. आतां इतले रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टाक म्हत्व दिल्लें आसा ह्या देशान हो गव्हर्मेंट येयला तेन्नासान ते डायल्यूट करूंक पळयता. आनी सेकंडली कितें आहा ह्या ट्रान्सपरन्सी एजीन इलेक्शन कमिशन डिजिटायज कॉपी कित्याक दिना. व्हेरी क्लियरली इट इज एविडंट न्हू की कोणाक तरी फेवर करूंक जाय म्हणून दिना. हें जर दिल्लें जाल्यार महाराष्ट्रा इलेक्शन तुमकां गमपाचें. काबार जातलें आसलें. इवन नॉट ओन्ली डिजिटायज कॉपीज सीसीटीव्ही फुटेज CCTV फुटेजय दिना. सीसीटीव्ही कित्याक म्हणून घातले ते कितें बुथाचे पोलिंग बुथान घालना थिंगा तूं वोट मारता थिंगा काय घालना ते भायर घालता थिंगा जस्ट टू सी द पॅटर्न द फ्लो ऑफ द पीपल सो दॅट यू कॅन कंट्रोल लॉ अँड ऑर्डर यू कॅन कंट्रोल द रश जायते वस्तू जाता आनी प्लस इट्स एन एविडन्स एक प्रूफ आसता बाबा कितें जालां कितें घडलां त्या टायमार कितें अशें कितें एक फिस्टिकप जालें कितें झगडीं जाली कितें जालें जाल्यार तुका क्लियर एविडन्स आसता. ती फुटेज दिना म्हणल्यार कोणाची ती तेंच्या बापायची फुटेज न्हू ती. इट इज अ पब्लीक डॉक्युमेंट इट इज अ पब्लीक इन्फॉर्मेशन. सो इट क्लियरली शोज की इलेक्शन कमिशन वॉन्ट्स टू हाईड rather than reveal. So तू if you are Yes, I would have said that. See, would you have given एक the सांगा म्हाका, if I am a neutral election commission, what do I lose by parting with this information? What do I lose? I am a neutral person to either वचून दी कोर्टान व्हरून दी हूंय वयता थिंगा वचून दी न्हू. So this is how they have manipulated the couple of elections in big states. so तेका लागून कॉन्फिडेंटली म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर जावं प्रायम मिनिस्टर जावं पीपल लायक होम मिनिस्टर हे सारखे कॉन्फिडेंटली सांगता मरे वी विल रूल फॉर 40 years. 50 years म्हणटाले 40, 50 years. 50 years. So त्या So- Mr. Rahul Gandhi ते सांगला. So now we know why they were Why saying they that they will rule for 50 years. This is how they were supposed to rule for 50 years. पण एनीवे कितें आसता माप बरोवन वतले उपरांत आमचे एक म्हणा न्हू माप बरोवन वचता वतले उपरांत मागीर कितें करतलो तूं वतलें. सो इट इज कम टू दॅट स्टेज अशें म्हाका दिसता. आता म्हाका ही बोवाळ म्हाज्या सारक्यांक दीस रात
व्हिडिओंतल्यान दिश्टी पडटा, सोशल मिडियांतल्यान दिश्टी पडटा, टीव्हीचेर येता वोट चोरीचे. आनी गोंया आमच्या माथ्यारूय इलेक्शन एकदम फुड्यान आहा. जाल्यार एक दोन दीस थेट्रिक्स करून तर रुलिंगांतले तर झगडना तेजेर अबाउट दीस वोट चोरी. आय कॅन अंडरस्टँड. बट ओपोजिशनांतलो आवाज, हो आवाज तो गाजोंक जाय तितलो गाजोना. कित्याक हांव नको, कित्याक गोंय इतलें धाकलें आहा मरे. सो स्मॉल इट इज. गोंया काणकोणान आवाज केल्यार पेडणे आयकोंक येवपाक जाय, वास्को केल्यार फोंड्या येवपाक जाय. जाल्यार गोंयान इतलें ल्हान आसोन हे ओपोजिशन. आनी हांव जायते जाण म्हणटात म्हणजे ओपोजिशन कित्याक कोत्तात. सो देर आर टू ओपोजिशन नाव. एक रुलींग, दुसरे ओपोजिशन. आनी ह्या ओपोजिशनाक चॅकमेट करपाक आतां आनीक ओपोजिशन जाय, आमचे इल्ले एक्टिविस्ट जाय. आतां ह्या प्रश्नाचेर तुजें उलोवप कितें? तूं एक काँग्रेसी मनीस सारको, आनी तूं यू नो युअर हेड इज ऑन युअर शोल्डर. तूं म्हाका सांग, एक दोन दीस थेट्रिक्स करून, एक दोन दीस ऑप्टिक्स दाखोवन कितें पुलीस स्टेशनाचेर अरेस्ट केलो म्हूण दाखोवपाचें. आनी मागीर कोणें ऑलरेडी सम पीपल हॅव मेड अ स्टेटमेंट ऑन दॅट की बाबा एक दोन दीस पुलीस व्हॅनान लोकयता तो दाखयलो, पिक्चर येयली, न्यूज पेपराचेर येयले, आनी मागीर ती कटींग घेतली आनी वयर धाडली, आपापल्या टॉप लिडरांक धाडप, आनी इतल्यान हो प्रोसेस सोंपता काय म्हूण. जाल्यार गोंया हो आवाज आयज धरना जाल्यार इलेक्शनाचे 2 म्हयने पयले येवन सांगतले वोट चोरी वोट चोरी म्हणून. बाय द टायम द माइंड ऑफ द पीपल also has to get that stability to understand, no? So ते गोत्तलो that there should be a continuous perseverance has to be there to pin this type of thing. जाल्यार हे गोंयचे ओपोजिशनान, हांव काँग्रेसूच म्हणना, इट काँग्रेसान तो लीड घेवंकूच जाय. काँग्रेसाचे जे ओपोजिशन लिडर्स आसा, वा युरी आलेमान, हेजो हितून भरपूर सांगात मेळोंक जाय आसलो ओपोजिशनाक. कांय दिश्टी पडना गोंयांत. हितून तूं म्हाका बी व्हेरी फ्रँक. No, I'll answer. Before I come to that, म्हाका एक सांगूंक जाय की वोट चोरी गोंयान जायना अशें ना. वोट चोरी गोंयानूय जाता. आनीक BLOs पळय पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले काडपाचो प्रयत्न जालो ऑलमोस्ट 28. ते कित्याक लागून जालें तें आतां कळ्ळें न्हू, की वोट चोरी करपाक. सेकंडली न्हू एक उगडास धरूंक जाय लोकांक. वोट चोरी जाल्यार कितें जाता? वोट चोरये बरोबर तुमचो फुडारूय चोरयेक वयता, तुमच्या भुरग्यांचो फुडारूय चोरयेक वयता. आनी तुमकां कितें पळय बरेपण येवंक जाय तें तुमकां मेवना. सो दीस इज द इम्प्लिकेशन ऑफ वोट चोरी. सो वोट चोरी जाता, वोट चोरी जाता. कितें जाता वोट चोरी जाल्यार? अरे वोट चोरी जाल्यार तुजे फुडाराची चोरी जाता. दिस इज व्हेरी क्लियर. तुका एक ह्या कॉन्स्टिट्युशनान वोट दिला, हो तुजो पॉलिटिकल रायट. तो रायट तुजे कडेन आसून पासून तो ना जाल्ल्या भशेन जाता वोट चोरी जाली जाल्यार. सो हें सांगता आसतना आतां गोंयान आवाज जावंक जाय आसलो. गोंयान आमी इवन बिफोर हे बेंगलोरचो आवाज जावचे पयलीं सुद्दां आमी हो आवाज केल्लो. तुवेंनी तो आवाज काडलेलो एल्यूज बाब. हांव म्हणटा कितें, तुवें त्या BLOचो एक मुद्दो काडलेलो, तेज्या फाटल्यान तूं जाणा हांवें तुका फॉलो केलो. एक्झॅक्टली सांगता पळय, तुवें फॉलो केलो आनी मागीर ताका लागून प्रॉमिनंट लोक येयले वयर फ्रॉम सिवील सोसायटी. सो म्हणून हांव कितें म्हणटा, आय विल नॉट गो इन टू प्रिसायजली तूं पळय सांगता कोणें कितें करूंक जाय आसलें ते जाणा. दे आर मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन्स. ताणें आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा ती तांकां भरपूर खबर आसा. आतां ते जर कितें कोत्ता काय करिना काय करून दिसना, दॅट आय विल नॉट गो इन टू दॅट. पूण एक मात सारकें सारकें शुअर करूंक जाय, तें म्हणल्यार कोण कोत्ता काय कोण करिना तें पळयनासतना गोंयच्या लोकांक तुमच्या सारके एक्टिविस्टांचें फुडारपण पळोवन हें करचें पडटलें. आमी जर रावले उमकोच कोत्तलो, एल्वीस गोमसानूच करूंक जाय काय तुवेंनूच करूंक जाय जाल्यार हें काम जावचें ना. ताका लागून म्हजो उलो थ्रू दीस मिडियम, आतां तूं म्हाका एक क्वेश्चन घालता म्हणून, आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू इंडिविज्युअल नेम्स. आय वील ओन्ली से की जाण एकल्यान जर ही जबाबदारी घेयत, हांव म्हणिना सगळ्यांकूच तें व्हडलें समजतलें म्हणून, पूण आज तुमच्या घरांनी तुमचे भुरगे आसा, एवरीबडी इज कंप्युटर सेवी, एवरीबडी हॅज अ स्मार्टफोन. प्रॅक्टिकली एवरीबडी. म्हणजे हांव सगळे 100% म्हणना, पण एटलीस्ट पेनेट्रेशन ऑफ स्मार्टफोन्स इन गोवा इज ऑलमोस्ट 80%.
तर ह्या लोकांनी स्मार्टफोन घेऊन जर एक सिंपल एक्सरसाइज केलो टू चेक वेदर युअर नेम इज देअर ऑर नॉट, टू चेक वेदर अनवळखी मनीस त्या रोलान तुमच्या शेजाराक भितर सरल्या ऑर नॉट, जाल्यार हें बरेंचशें काम इझी जातलें. आमी हेजेर अवलंबून रावचे न्हू की हुमकोच करतलो म्हणून जस्ट फॉरगेट अबाउट इट फॉर टायम बीइंग, लेट्स मूव अहेड. तू सांगता ते आम्ही आमच्या गावात तर सुरू केला आणि तुझ्याकडे आय हॅड डिस्कस दिस मॅटर. आम्ही ते आमच्या वाड्याच्या लोकांक एकठांय करून वोटर्स लिस्ट तो सॅनिटायज केला. म्हजे म्हणणे पॉलिटिकल लिडर्स हे दे हॅव एस्पिरेशन टू गेट इन टू इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स आणि थोडे पार्टीच्या मनशांक तांकां फंड्सूय येता न्ही, 10 रुपया जावं 100 रुपया तांकां फंड्सूय येता. आम्ही आमकडे जाता ते भाशेन डिस्प्लेस करता, पण वी मे नॉट हॅव दॅट फायनान्शियल स्ट्रेंथ एज मच एज प्रोमिनंट पार्टीज दे हॅव नो. ताका लागून म्हणटा इट इज इझी फॉर देम टू पुट पीपल ऑन फील्ड. येस, यू आर रायट. हांव तुवें म्हाका काँग्रेसमॅन म्हणला म्हणून सांगता, आय विल ट्राय अँड टेक इट अप येस, विथ द पार्टी. दॅट्स वॉट नो. I हांव will कितें try. म्हणटा तुवें आतां म्हणलें न्ही, आय ट्राय अँड टेक इट अप. सेम स्टेटमेंट कुड हॅव कम फ्रॉम द चीफ इलेक्शन कमिशन दॅट आय विल लुक इन टू दिस मॅटर. इन्स्टेड ऑफ दॅट त्यांना काय अफिडेविट दिवपाक लागली. ना ते So ते हांवें भाशेन. ऑलरेडी सांगला न्हू, इलेक्शन कमिशन इज नो मोर अ न्यूट्रल इलेक्शन कमिशन. ते सारके बायस दाखयता आपली की आमी हेंचे सायडीन आहा. फुटबॉल मॅचीन कसो एक रेफरी सपोज तो एका टिमीचो जालो जाल्यार कितें जातलें, रिजल्ट सारको ऑब्वियस जातलो न्हू. म्हणून हिंगा इलेक्शन कमिशनाक कॉन्स्टिट्युशनान न्यूट्रल रोल जो दिल्लो ते पाळिना. सो दॅट इज वाय द पीपल हॅव टू नाव कम फॉरवर्ड अँड एज्युकेट ऑन दीस अँड बी व्हेरी व्हेरी कॉशियस. सो तुवें सांगला ते भाशेन आय विल ट्राय अँड टेक इट अप विथ द पार्टी की एव्हरीवेअर वोटर रोल तुम्ही केला तसे इट हॅज टू बी सॅनिटाईज. आता बिगर चॅलेंज कम्स नॉट इन एरियाज लाईक युअर्स. तुमचे एरियाज आहा ते ओके, आम्ही गावात रावता, आम्ही जाणा कोण रावता शेजाराक. मेनली सिटीज पण अँड मेन बिल्डिंग. सिटीज पळय आहा आनी जे चड करून इन मायग्रेशन जाल्ल्या गोंयांत फ्रॉम आउटसायड, ते थिंगा मातशे प्रॉब्लेमा वाडटा. थिंगा पासून कितें जाता, कोण केन्ना येवन रावला आनी कोण कितें करता तें कांय तेजें आमकां डायरेक्शनूच मेवना. ताका लागून आमी पळयता जेन्ना कर्नाटकान इलेक्शन जाता तुवें मडगांवां वचून पळय, कितल्योशो बसीज अश्यो लायनीन बसी हांगासान एक्झॉडस म्हणल्यार जाता. गोंयच्यान कर्नाटका वयता तो फकत वोटिंगाक, आनी जेन्ना गोंयान वोटींग आसता तेन्ना रिवर्स एक्झॉडस जाता थंयच्यान. सो देर इट शोज की आयदर दे आर रजिस्टर्ड हियर ऑल्सो, दे आर रजिस्टर्ड देर ऑल्सो, कोण चॅक करूंक सोदना. आनीक बट कितें आहा, इन द गिवन सर्कमस्टान्सीस आमी चडूय वी कॅनॉट बी क्राय बेबीज. आमी कितें आहा तें बेस्ट आमचे कडेन जाता तें करूंक जाय. वी हॅव टू गो फॉर अ डिसायसीव विक्ट्री. एक फायनल वर्ड तुकडे हांव घेवंक सोदतालो एल्विजॉक. इट इज नॉट आय एम टॉकिंग अबाउट वन पर्टिक्युलर काँग्रेस पार्टी. हांव म्हणटा इवन बीजेपी पीपल शूड जॉइन टू सॅनिटाइज द वोट्स नो. येस वाय नॉट? येस 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 व्हेरी But- मच. बट मोर देन दॅट हे ओपोजिशनान पळय आहा 3-4 पार्ट्यो आहा, दीज पीपल तेंकोडे ते म्हणटात आपल्याकडे दोयरो आहा सपोर्टर. तो दोयरो आहा जायत. म्हाजें एक सजेशन तुकडच्यान दॅट एव्हरी वॉर्ड लेवलाचेर एक मनीस कामाक लायत आनी ते वोटर्स लिस्ट सॅनिटायज इझी जाता विदीन 2 hours. कित्याक हे आमी प्रॅक्टिकली आमी केला आमच्या गावात. So that is what I'm saying. I'm not talking you as a congressman by default you're sitting with me. Otherwise, I mean to say, including BJP, moreover, all the opposition people. दोरयो म्हणलो म्हणून जायना. आमी जाणा आमी कोस्टल स्टेट, आमकां दोरया म्हणटा ती खबर आहा. ते व्हडले दोरयान आज ते नुस्तें आसूंक जाय न्हू. पयलीं नुस्तें खूब आसतालें, आतां पोचिंग जाल्लें आहा. Yes, आतां पोचिंग पळय कितें आहा ते तूं जाणा यू आर Right. कमिंग व्हेरी क्लोज टू द River. रिवर. सो पोचिंग जाता. ते पोचिंग करून ते भायले ट्रॉलर येता घेवन वयता आमचे. ते पोचिंग जाल्या उपरांत हिंगा मनीस आसना. हेजो व्हडलो दर्या आसून फायदो कितें? फायदो काय ना. तितून नुस्तें आसूंक जाय. सो आमी जो पर्यंत हें नुस्तें ब्रिडींग ग्रावंड्स पळय आहा हे नुस्त्याचे ते प्रोटेक्ट करिना तो पर्यंत हें नुस्तें वाडचें ना. सो नुस्तें आसून दर्या आसून फायदो ना. कितें आसा तें आज सद्याक आमी क्वॉलिटेटीव स्ट्रेंथ घेवन फुडें वचोंक जाय. आनी एज यू रायटली सेड हें कॉल वचोंक जाय टू द Yes. पॉलिटिकल पार्टी वचोंक जाय बिकॉज इट कॅरीज मोर वेट when it goes through a political party. But nevertheless, it is the duty of everyone, including सी हांव कितें म्हणटा यंग यूथ पळय आहा न्हू चडशे. मेनी टायम्स हांव सर्वे काडटा असो खंय गेलो जाल्यार यूथ तितले अलर्टनेस दाखयना यंग. आनी चड करून सी आज आमी कितें आहा आमचे कांय यूथ आमचे भशेन एक च्या पितले खंयचे तरी हितून स्मॉल बिशॉप
थोडे वचून स्टारबक्सान बसताले 150 रुपयाची चा पितले नाल्यार कॉफी पितले. सो इवन दोज पीपल हू हॅव द मनी पॉवर टू स्पेंड तांकांय तितलीच सेन्सिटिव्हिटी आसपाक जाय हू अदरवायज Have tend to be shy. येस येस. सो हें जर जालें जाल्यार हें व्हडलें डिफिकल्ट जावचें नाका. हे डिसेंट्रलायज अप्रोच हांव म्हणटा. इन द गिवन सिच्युएशन इन गोवा जर उजो पेटना जाल्यार इट हॅज टू बी अ डिसेंट्रलायज अप्रोच. एवरीबडी शूड गेट सेन्सिटायज की वोट चोरी जाता म्हणून आनी वोट चोरी जाल्यार तुमच्या फुडाराची चोरी जाता. With this, I want to thank you, Elvis Bab. देव बरें करूं म्हणटा तुका. आनी हितूंतल्यान हो संदेश परत आनीक एक फावटी पावयता सगळ्यांक. पयले सुवातेर आमी आमचें गोंय सॅनिटायज करया बाय गेटिंग डावन टू द बेज लेवल. एक एक वॉर्ड लेवलाचेर आमी सॅनिटायज करपाक करया वोटर्स लिस्ट, including all the political leaders, and let us not wait for elections to come and then cry foul. So एकूच पॉइंट सिन्स यू सेड अबाउट बीजेपी ऑल्सो शूड ऑल्सो गेट इन्वॉल्व. यू आर रायट. कित्याक जाणा फॉर अ स्टेट मॅटर्स फर्स्ट. वेदर यू आर इन बीजेपी ऑर यू आर इन काँग्रेस, इफ स्टेट मॅटर्स टू यू मोर दॅन द पॉलिटिकल पार्टी जाल्यार तुमी करतले. and not only that, फाल्यां जर काँग्रेस पावरान येयले, बीजेपी will cry foul. एक्झॅक्टली saying म्हणून that- हांव म्हणटा न्हू. हय. म्हणून हांव म्हणटा. आणि तेमी पयले म्हणलेले आहा. In fact, Advani has written one book, it seems, about this EVM machines also. So when they are not in power, they talk about it. When Congress is not in power, major parties. ते कितें That जालां should आतां not हे happen. आमचे पोचिंग जावन पळय गेल्या तेंचे सगळे एका सील मारला. They still must tell सील us मारला म्हणून हे प्रॉब्लेम जाता. बट डजंट मॅटर. या ते न्हू. आमी सांगता तुमी आयका. फॉलो इट. So once again, देव बरें करूं Elvis Bab. Thank you. तुझो टाइम काढलो. I know you are very busy, but still I salute people like you. तुम्ही बारीक मनीस जावन काँग्रेसान स्टील सो मच ऑफ एक्टिवनेस, कितले अवेअरनेस तू करता. नॉट ओनली हियर, आय हॅव सीन यू इवन फायटिंग अबाउट हेरिटेज इश्यूज. कितलेच मुद्दे तू घेता. म्हाका दिसता तू घेता तितले मुद्दे म्हाका दिसता जायते ओपोजिशनूय घेयना आसतले. सो एनी हाव, वन्स अगेन थँक यू व्हेरी मच. देव बरें करूं सगळ्यांक, म्हजे बरें देखणाराक. आनी आनीक एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक. म्हाजे सबस्क्रायबरांक, माझे 10,000 सबस्क्रायबर क्रॉस झाले म्हणून सगळ्यांचो हांव उपकार आठयता.